विष्णूचो 8वो अवतार म्हणजे श्रीकृष्ण आणि कृष्णाच्या जन्माचो उत्सव म्हळ्यार गोकुळाष्टम. गोंयांत कृष्णा बद्दल आयकुपाक जाय जाल्यार बऱ्याच जाग्यार भेट दिवं येता. पण म्हाज्या मुखार जे एक नाव आयलें तें म्हळ्यार राजदीप बिल्डर्सचे राजेश तारकार. तांच्या प्रत्येक शब्दान आनी पावला पावलांत फक्त कृष्णाचें नाव. ह्या गोकुळाष्टमीच्या निमतान आयज आमी तांकांच भेट दिवया आनी भगवद्गीते बद्दल चड जाणून घेवया. राजेश बाब, सुंदर अशी तुमची ही वास्तू आणि गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान आयज आमी तुमच्या वास्तूक भेट दिवपाचो म्हाका पयली ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. दुसरी गजाल, आय एम सिरियसली मेस्मरायज्ड. म्हणजे मेस्मरायज्ड सुद्धा शब्द म्हाका दिसता खूब बारीक, की तुमच्या घरान हे 4थ्या मजल्याचेर सुंदर अशी देवारो सुद्दां देवूळ तुमी घडयला. फक्त कृष्ण कृष्ण कृष्ण. म्हाका दिसना पळयत जाल्यार व्हडलेशें वय तुमचें अशें कितें 50-60 बीट अशें दिसना तुमकां पळोवंक. बट द कायंड ऑफ सक्सेस तुमी जें केलां, इट इज सिरियसली कमेंडेबल, एस्पेशली वेन यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिन्युअर. अशें आसतना म्हाका बरेच जाण कंप्लेन करतले की हांव ऑकवर्ड प्रश्न विचारता तुमकां. आज बिंदास प्रश्न आयज सगळे म्हाका माफ, कित्याक आयज गोकुळ अष्टम, कृष्ण भक्त म्हाज्या फुड्यान आसा आनी म्हाका दिसता कसले आरोप आनी कसलेय प्रश्न हांव तांकां विचारूंक शकता आनी म्हाजें खरें सत्य परिस्थितीन बरें उतरां म्हाका मेळटलीं. राजेश बाब, म्हाका एक सांगा, युजली रिटायरमेंटाच्या नंतर किंवा सनसेट जाता आपल्या आयुष्याचो, आपल्याक कळटा की 50 नंतर 60 नंतर इज वेर यू हॅव टू गो स्पिरिच्युअल किंवा देव आमी करता. अशें न करता आयुश्यान खूब पयलीं तुमकां हो देवाचो किंवा स्पिरिच्युअलिजमाचो अनुभव जालो. त्या अनुभवांतल्यान तुमी आयज येदे व्हडलें हें एम्पायर, म्हाका दिसता एम्पायर सुद्दां आतां हांव म्हणटा, कित्याक हेच्या फुडें व्हडलें वाडपाचें आसा तें. ह्या रिटायरमेंट एस्पेक्ट आनी स्पिरिच्युअल एस्पेक्टाचेर तुमी आवर्जून सांगचें. म्हणजे खूब हांवें रिसर्च केला तुमच्या बद्दल, बट तरी म्हाका दिसता सुरवात बरो आसा रोहित बाब. चडशा लोकांनी कितें केलां, एक मत कितें केलां की आपूण रिटायर जातकच मागीर देवळांनी वतलो, पुजा करतलो किंवा एक आश्रमाक आपूण आपलें जीवन दितलो, लोकांची सेवा करतलो, अशें तकलेन आसता. एक सादें उदाहरण घे रोहित बाब. आमी गाडी घेता, 4 व्हिलर घेता आनी ताजें वय 4 व्हिलराचें एक 15 वर्सां आसता, बरोबर. आतां 15 वर्सां नंतर तिजें सर्विसींग करप, ताका मेंटेन करप हें योग्य जातलें काय? ती नवी घेता तेन्नाच ते टायमली सर्विसींग करी जाल्यार ते 15 वर्सां सुशाखात वतली ती गाडयेची. व्हेरी ट्रू. प्रत्येकाचो मॅन्युअलाचेर आसता 10,000 किलोमिटर किंवा 20,000. त्या प्रमाणे बरोबर. तशेंच आमचें जीवन आसा. आमी जशे जल्माक आयले, किशोर अवस्था गेले, यंग जाले, आमी बिझनसाक गेले, त्या वेळार जर आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली कळ्ळे, रागाचेर मात कशी करप, इगो कसो कंट्रोल करप, आपल्या बिजी शेड्युलांच्यान शांत मनान कसो जगप, हें सगळें ह्या वयार गरजेचें आसता. सो जे लोकांचें एक मत आसा पळय, रिटायरमेंट जावन आपूण भक्ती योगाक वतलो किंवा देवाचे सेवेक वतलो किंवा आपलो स्पिरिच्युअल पावर वाडयतलो, तो एक्चुली सुरवातीक जावंक जाय आनी एक थंडपणे विचारपूर्वक बॅलन्स वे लायफ फुडें व्हरूंक मेळटा.
गाडी कशी बरी सर्व्हिसींग केल्या जाल्यार बॅलन्स वे ती 15 वर्सां बरी चलोवंक मेळटा विदावट एनी प्रॉब्लेम. तशेंच स्पिरिच्युअल मनीस असलो की लायफ रिटायरमेंट पर्यंत बरें सुंदर वता आनी पोस्ट रिटायरमेंटर विचारूच नाका. श्रीरामाचें नांव. आणि एक इंटरेस्टिंग सर तुमची गजाल की तुमकां पर्सनल लायफान ताजो अनुभव आसा, तातूंतल्यान तुमी बरेंच शिकले, तुमी बॅलन्स्ड लायफ जगपाक प्रयत्न केलो आनी ऑब्वियसली सक्सेसफुली जगताय बी. लॉट बिझनेसमॅन हांवें पळयला जे स्पिरिच्युअल देव देव करता, आपल्या घरा पुरतो तो दवरता, बट तो खंयच आपल्या वेव्हारान हाडिना किंवा बिझनसान हाडिना. सो भगवद्गीता व्हेरी गुड क्वेश्चन. परत तुम्ही एक बऱ्या रायट जाग्यार हिट केला. ॲक्च्युली भगवद्गीता ही वर्ल्ड वायड बिझनेस सिस्टम आसा. वर्ल्डार आयज भगवद्गीतेची सिस्टम घेवन भरपूर बिझनेसमॅन सक्सेस जाल्ले आसा. खंयचोय बिझनेस जावं, मागीर एडवोकेट जावं, डॉक्टर जावं, खंयचेंय प्रोफेशन जावं आनी खंयचो बिझनेसमॅन जावं, ताका लोकांक कनेक्टेड रावचो पडटा, लोकांक बरो रावचो पडटा. आनी स्पिरिच्युअल इम्पॅक्ट आसल्या कारणान ऑटोमॅटीक एक आंगान सिस्टम येता की लोकांचो तुजो द्वेश वता, इगो वता, ग्रज वता आनी लोकांक हे दोनी तुज्या आंगांचे केल्या नंतर ऑटोमॅटीक लोक तुका जवळ येता आनी ऑटोमॅटीक तुज्या भोंवतणी जो लोक जाता. इफ यू आर मन जर साफ आसा, तुमकां आमकां कांय करपाची गरज ना. आमचें जर मन साफ आसता, ऑटोमॅटीक सरावंडींग 3 फुटाचेर लोक येता पळय तुमच्या, ते ऑटोमॅटीक ते लोकांक तुमी आवडपाक लागता. आनी हे स्वच्छ मन करपाचें काम म्हणल्यार बेस्ट भगवद्गीतेन जाता. भगवद्गीता समजली म्हूण जायना, ती आचरण करची पडटा, असो विशय आसा. भगवद्गीतेचेर आमी उलयता. गोकुळ अष्टमीचो हो स्पेशल कृष्ण मंथन अशा ह्या कार्यावळीन. आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें चिंतलें तेन्ना म्हाका दिसता पयलें जें नांव आयलें तें डेफिनेटली तुमचेंच आयलें. म्हणून म्हटलें चड जाणून घेवया. पूण म्हजो एक क्वेश्चन आसा तुमकां रोहित बाब, की तुमी आयज अचानक आयज आमच्या घरा आयले गोकुळाष्टमीची शुटींग, अशें अचानक तुमकां सुचलें कशें, जावं कोणें सांगलें, जावं आनी कितें आयकलें? आतां हांव म्हणीन हो खूब सुंदर प्रश्न. विचार आसलो की कार्यक्रम करचो गोकुळ अष्टमी निमित्तान कृष्णाचें जें जीवन आसा तें फुडें मांडचें. बरेचदा म्हाकाय खुबदां क्युरियोसिटी जाता की आमी भगवद्गीता वाचची किंवा खंयच्या तरी एक देवाक म्हणा किंवा खंयच्या तरी एक फॉलो करचें. बट ती क्युरियोसिटी एक एकदां डेवलप जाता, ती क्युरियोसिटी थंयच एक एकदां मरता. ती जेन्ना पर्स्यू करीत जाल्यार खुबशे म्हाजे मित्र आसा जे म्हणटा आमी प्रयत्न केलो बट तें आमकां कांय समजलें ना. आयचो हो हांव ओकेजन घेवन मुद्दम आवर्जून आयलो. हांव जाणा आसलो की हांगासर चड व्हडली गर्दी आसची ना बिकॉज ऑफ द टायम्स दॅट वी आर इन पॅन्डेमीक. बट अदरवायज जें हांवें आयज मेरेन आयकलां, जें आमी कार्यक्रमाच्या सुरवातीकूच उलयले, ते की हांगासर जल्लोश आसता, लोकांचो हांगासर झुमड आसता, तुमच्या वांगडी येता, घरची येता. एक म्हाका ही कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान भगवद्गीता आनी श्री कृष्णाचें आयुश्य हें साद्या सोंप्या शब्दान लोकां मेरेन पावोवपाचें आसलें की म्हाका हांगा येवन वन ऑन वन इंटरॅक्ट करून पळोवपाचें आसलें की एक सक्सेसफूल जर्नी, एक सक्सेसफूल एंटरप्रेन्युअर आनी एक सक्सेसफूल लायफ आमी कशें हॅप्पी लायफ रादर हें कशें जगों शकता. म्हणून ह्या उद्देशान हांव आवर्जून तुमच्या कडेन आयलो आनी आमी भगवद्गीते बद्दल उलयलें आनी म्हाका दिसता ह्या भगवद्गीते बद्दल आमकां चर्चा करपाकूच जाय. बट आनी एक हांवें आयकलां, म्हणजे हांवें थोडोसो रिसर्च केला, भगवद्गीतेचेरूय केला आनी राजेश तारकाराचेरूय बीन केला. एक हांवें आवर्जून आयकलां की तुमी कसलीय गोश्ट, म्हणजे आमी म्हणटा की कसलेंय शुभ कार्य करतना आमी त्या गणरायाक याद करता किंवा देवाक याद करता आनी नामस्मरण करून फुडें सरता. प्रत्येक गोश्ट तुमची जी आसा ती तुमची एका प्रेयरांतल्यान सुरवात करता. इवन आमचे मंथली मिटींग सुद्दां. हय, म्हणजे प्रत्येक पावलाचेर ती तुमी मिटींग हेजेर प्रेयर घेता आनी ताच्या नंतर तुमी फुडें सरता. म्हाका सर आवर्जून ती प्रेयर आयकपाची आसा आनी म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाची खरोखर सुरवात म्हाका दिसता हांव हांगाच्यान सुरवात करता की हांगाच्यान आमचो भगवद्गीतेचेर चर्चा सुरू जातली. आनी एक्चुली बरें केलें तुमी रोहित बाब म्हाका सांगून, कित्याक ती जर प्रार्थना जर म्हाका म्हणपाक जर मेळूं नाशिल्ली किंवा तुमी जर रिक्वेस्ट करूं नासलें, तो एक भितरल्यान म्हण एक कॉल येवचो पडटा उलोवपाक, भितरल्यान जे मनांतल्यान येवचें आसता ताका खंय तरी हांव कमी पडटलो आसलो. सो आमी पयलीं प्रार्थना करुया. भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णं शरणं मम. जशे आमचे शरीराचे आई वडील आसतात, तांकां पांया पडून नमस्कार करून तांचो आशिर्वाद घेता, तशेंच आमचे
आत्म्याचे वडील आसता ते आमचे कडेन बॉडीली आकार घेवन उरना. तांकां पांय पडटलो, नमस्कार करतलो जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, तें म्हणजे योगीक प्रार्थना. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी आमच्या ईश्वराची परमात्माची आराधना करता तेन्ना आमकां तांची अनुभूती जाता आनी तांचो आशिर्वाद मेळटा. आनी आमकां आमच्या दोनी पेरंट्साचो जेन्ना आशिर्वाद मेळटा, शरिराचे वडील आनी आत्म्याचे वडील हांचो आशिर्वाद मेळटा, तेन्ना आमी भायल्यान भितरल्यान स्ट्रॉंग जाता. आनी ह्या कलियुगाच्या इम्पॅक्टा पासून जो आमचो परत 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 मूड ऑफ जाता, प्रेशर डेवलप जाता, टेन्शन डेवलप जाता, हातून आमची सुटका जाता. आनी ह्या कलियुगान सुद्दां आमी अशें सुखमय आनंदमय जिवन अशें जगूं शकता. आनी असो हो भक्तियोग आमी आमच्या लायफान 8 दीस न्ही, म्हयनो न्ही, 2 वर्सांनी, 3 वर्सांनी, 10 वर्सां असो कंटिन्यू जेन्ना आमी हेजे आत्मसात करता, ह्या भक्तियोगान रावता, तेन्ना हातूंतल्यान एक शक्ती निर्माण जाता की सत्यान काम करपाची, निस्वार्थान काम करपाची. आनी ताका आमी म्हणटा कर्मयोग. आनी कर्मयोगाचें जेन्ना बीज आमच्या मनान निर्माण जाता तेन्ना आमचे सगळे द्वेश, आमचे सगळे टेन्शन गळून पडटा आनी आमी कामानूच स्वर्ग पळोवपाक लागता. आनी फॉर कर्मयोगी मनशाक ट्रुथान काम केल्या नंतर आमचो राजदीपाचो जो सदांच एक टॅग लायन आसा, फॉर ट्रूथ स्काय इज द लिमीट, हाची सुरवात हांगच्यान जाता. राजबाब, जशें हांवें म्हटलेलें की हांवें थोडोसो रिसर्च केला आनी तुमच्या प्रार्थनेंतल्यान एक जाणून आयलें म्हाका की अशें म्हणटात की भगवद्गीतेन 18, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, 18 खंड आसतात. 18 खंड. पण हे 18 खंडांचे जे कितें डिटेल्स आसा बारीक सारीक, ताजो मेन जो फावंडेशन आसा हे 3 योग आसा. हय, करेक्ट. 3 योगाचेर ताजें फावंडेशन आसा. सांख्ययोग, भक्तियोग आनी कर्मयोग. करेक्ट. आतां भक्ती म्हाका कळ्ळी, कर्म हांव म्हाजें एजम्पशन करता की कर्मयोग म्हाका कळ्ळो. सांख्ययोग असो म्हाका अशें शब्दय मातसो ऑकवर्ड दिसलो आनी मातसो रिसर्च कर. सो आमी जी सुरवात करता भगवद्गीताची, सो म्हाका दिसता ह्या पहिल्या योगांतल्यान सुरू आनी तुमच्या प्रेयरान ती सारकी स्पश्ट दिसता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सांख्ययोग हो खूब गरजेचो आसा रोहित बाब. कित्याक सांख्ययोग जर आमकां कळ्ळो जाल्यार भक्तियोगा पर्यंत आमी वेवस्थीत पावता. आनी भक्तियोग जेन्ना आमचो भरपूर ताजो अभ्यास जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक तातूंतल्यान कर्मयोगाचें बीज निर्माण जाता. सो सांख्ययोग सजमून जेन्ना आमी देवाची प्रार्थना करता तेन्ना ताजें चड कनेक्ट जाता. तर सांख्ययोग आसा हातूंत भगवद्गीतेन कितें एक्सप्लेन केल्लें आसा आमकां, तर आमचें शरीर आसा हें मटेरियल वर्ल्डा पासून जाल्लें आसा आनी तातूंत आत्मा जो आसा हो आमकां परमात्मान दिल्लो आसा. आनी हाजें आमकां वेगळे वेगळे तरेन आमचे कडेन सायंटिफीक रिजन आसा. अशें ना की बरयल्लें आसा म्हण आमी मान्य करुया. आजचे पिडीक कितें जाय, सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन जाय. म्हणटकच आयज सायंटिफीक कशें म्हणटा की अशें म्हटलें जाता सांख्ययोगान की देवान ही पयली मटेरियल वर्ल्ड तयार केलें एंटरटेनमेंट म्हणून आमकां हें मटेरियल वर्ल्ड देवान तयार केल्लें. आतां ताजो उपभोग घेतलो जाल्यार परत त्या मटेरियल वर्ल्डांतल्यान मटेरियल बॉडी करची पडली. एक एपल खातलो जाल्यार ती बॉडी जाय, सोल जावन एपल खावंक मेळना. त्यामुळे बॉडी तयार केली एपल खान हेजें सूख घेवपाक. शरीर आनी आत्मा, बॉडी एंड सोल एकत्र येता तेन्ना मनुष्य तयार जाता. म्हणजे हांव आज राजेश, पयलीं म्हजी बॉडी तयार जाल्या आनी मागीर ताजे नंतर सोल आयला आनी मागीर म्हाका राजेश म्हटलं. आतां हेजें प्रूफ परत सायंटिफीक. समजा येदा कदाचित काळांतरान हांव ना जालो, कितें जालें म्हज्या बरोबर बरें वायट, तर त्या फूल दिसाक कोणूच म्हाका राजेश म्हणना बॉडी सकयल दवर, बॉडी वयर हाड, बॉडी भायर काड. त्यामुळे हातून प्रूव जाल्लें आसा की बॉडी ही वेगळी आसा, सोल ही वेगळी आसा. आतां जर आमचे कडेन कितें पार्सल, मातशें फुडें वचुया, आमकां कितें पार्सल येता आमच्या घरान, आमी कितें तरी मेल धाडटा, आमी कितें तरी पयशे धाडटा आनी आमकां पार्सल येता म्हणजे धाडणारो आसा. आमी जरी ऑर्डर केलें मीन सेंडर इज देर. सो तशेंच आमच्या बॉडीन आत्मा आयलो म्हणजे ताका धाडणारो आसाच हें आमी मान्य करचें पडलें. सो तो धाडणारो म्हणजेच परमात्मा. आतां अशें सजमून जेन्ना आमी वता आनी प्रेयर्स करता तेन्ना आमी इल्ले भक्तियोगाची सुरवात जाता. हें सजमून जेन्ना आमी देवाची आराधना करता, जशें हांवें म्हटलें म्हज्या प्रेयर्सान की तन मन बुद्धी हे मागीर सगळे एकत्र येवन मागीर आमी ते कनेक्ट देवा कडेन जावप लागता आनी ती सुरवात जाता. भक्तियोग असो न्ही की आज कळ्ळें आनी आज बसलो आनी कनेक्ट जालो. तर हाका
थोड्यांक वर्षान वर्षी लागता तपश्या जाय. तपश्या म्हणजे वर्षान वर्ष जावन ते करून 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 काळजी करपाची गरज ना. हांवें खुबशे भुरग्यांक आतां पयले आयकता बी केन्नाय अशें स्पीच दिली की आयकता आनी म्हणटा सर आपणें काल ट्राय केली. इवन आमच्या स्टाफ वर्क आसा आनी हांव ह्या स्टाफांकूय सांगत आसता प्रत्येक म्हयन्यान आमची मंथली मिटींग जाता स्टाफाची, तातूंत हेजेर हांव उलयताच आनी सांगताच भक्ती योग आमकां इम्पॉर्टंट आसा. मागीर लोक म्हाका स्टाफ सांगता सर बसता पूण मन लागना, भटकता, हें जाता. हें जातलेंच, सुरवातीक जातलेंच. पयलीं आमी जेन्ना सायकलची शिकता चलोवपाक तेन्ना पडटा, हें जाता तें जाता, सायकल ती सारकी चलोवप जायत ना. तिका काळांतरान मागीर प्रॅक्टीस केल्या नंतर जाता. तशेंच हो भक्ती योगाचो मार्ग आसा. बसूं जाय, देवाचे आराधना करपाक जाय आनी आराधना करचे पयलीं हो अभ्यासूय करपाक जाय जाल्यार चड बरें जातलें. म्हणजे आज तुमी जें म्हाका म्हटलें की आजच्या पिळगेक भगवद्गीते बद्दल इजी पद्दतीन सांग म्हटल्यार हांव म्हणटा की देवाची प्रार्थना करच्या पयलीं, देवाक पुजा करच्या पयलीं आपूण कोणाक पुजा करता, कित्या खातीर करता हें सजमून जर घेतलें जाल्यार ती परफेक्ट जाता. ताकाच मागीर तन मन बुद्धी एकाग्र जाता आनी ती प्रेयर्स देवा पर्यंत पावता. थोड्यांक अशें आसा की भरपूर श्लोक म्हटल्या नंतर आपणें भरपूर बरी पुजा केली, भक्ती कितें म्हणा रे देव आपल्याक पावतलो, भरपूर आपणें मंत्र बी म्हटले न्ही, तशें नासता. दॅट इज देर, हांव ताज्या अगेन्स्ट ते जाय, ते सेकंडरी. पयलें जाय कनेक्शन देवा बरोबर. पयलें सजमूं जाय की परमात्मा हो आसा आनी ताज्या बरोबर म्हज्यान जो सोल आसा वो परमात्माचो अंश आसा. हें गणीत पयलीं कळपा जाय. हें गणीत कळ्ळें की फुडलो सगळो मॅथ सारकें वता तें म्हणजे भगवद्गीतेचो हिशोब सगळो फुडलो सारको वता. सो अशी ही भक्ती योगाची सुरवात आसा आनी ही खूब वर्सां नंतर केल्या नंतर मन साफ जावपाक लागता मनशाचें. फुडें भक्तियोग तुमी सुरवात केली, बट हांव सांख्ययोगाचेर एक आवर्जून तुमकां विचारपाक सोदता की कसलीय गोश्ट तुमी म्हटलें की देवान हें जग केलें एंटरटेनमेंटा खातीर, ताच्या नंतर बॉडी जाली, ताच्या भितर सोल जालो आनी ताच्या नंतर तुमी सुप्रीम सोल जालो. इतके इन डेप्थ असलें हें म्हाकाय खबर नासलें. वन अशें जेन्ना आमी मटेरियलिस्टीक लायफ जगता, आयज आमी म्हाका दिसता पॅन्डेमिकान आमकां खूब कळ्ळा की अरे पिक्चर न पळोवप इज मटेरियलिस्टीक, खंय मॉलान न वचप इज मटेरियलिस्टीक. म्हणजे आमकां जर जगोंक जाय जाल्यार फक्त खावपाच्यो बेसीक आमच्यो गरजो आसा. आयज जेन्ना वेस्टर्न वर्ल्ड म्हणटा मिनिमलिझम लायफ जगपाक जाय, मटेरियलिस्टीक लायफ, अशें सर एकदां बरेंच दिसता की आमी कसलीय गोश्ट करता म्हणजे सारकें एकदम हात धुवन पडटा, म्हणजे कामूय एकदम एकाग्र करता, कसलीय गोश्ट हात धुवन पडटा की आमकां ती जाय. ती येयली काय ती म्हाका दिसता ते हॅपिनेसी क्षणभर उरता. हांव बसीन बसलेलो आनी तेन्ना हांव चिंत्तालो की अरे गाडयेंतलो मनीस कितको सुखी आसा. मागीर हांव चिंत्तालो की जो चलता पळय रस्त्यार तो म्हाका पळयता आसतलो बसीन बसलेलो आनी तो म्हणटा तो सुखी आसा. सो हे विशियस सर्कल न्ही. त्या खातीर म्हणटा रोहित बाब, यू आर टच माय पॉयंट. त्या खातीर हें मटेरियल वर्ल्ड जें आसा पळय, हें मटेरियल वर्ल्ड तुका परमानंद दिवंक शकना, आनंद दिवंक शकता. आनी मनशाक खरो परमानंद जाय आसता, कित्याक आत्मा आमचो परमानंद मेळ्ळो की तो हॅपी उरता आत्मा. आतां ह्यो सगळ्यो ज्यो गाडी आसा हें आसा ह्यो सगळ्यो सुख सवलती आसा आनी ह्यो मटेरियलिस्टीक आसा. म्हणून पळय सुरवातीक हांवें तुमकां म्हटलें की देवान हें मटेरियल वर्ल्ड तयार केलां जस्ट एंटरटेनमेंट म्हणून ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा मटेरियल वर्ल्डाच्यो एंटरटेनमेंटाच्यो आसा. आतां एंटरटेनमेंट म्हणजे कितें, आमी पिक्चराक वता तितल्या वेळात आमी हॅपी जाता, 2 वरांनी आयले की सगळें विचारता, परत आपली टेन्शनां घेवन बसता. एक पार्टीक वता, पार्टी फ्रेंड्सां बरोबर खूब एन्जॉय करता, तितल्या बरोबरच हॅपी जाता. परत येवन आमी आनंद आमचो शोध चालूच आसता, मेळत ना. एक पार्टी केली आनी आमी आयुश्यभर हॅपी उरले अशें केन्ना जावं शकना. तो थंयच सोंपता. कित्याक तर हें हांगा तुमकां सायंटिफीक रिजन पळय आजच्या जनरेशनाक. कित्या खातीर तर मटेरियल वर्ल्डाचो क्षणीक आनंद न्ही हें केल्लें सगळें. मटेरियल वर्ल्ड कित्याक केल्लें देवान? एंटरटेनमेंट. आनी एंटरटेनमेंट तुका लायफ टायम हॅपी दवरूंक शकना. एंटरटेनमेंट त्याच वेळार जाता, ताचो इफेक्ट वता. हें तुका गणीत कळ्ळें. आत्मा, बॉडी सोल आनी सुप्रीम सोल हें जर तुका कळ्ळें आनी तें सजमून जर तूं तातूंत रावून जर सगळीं कामां करपाक लागलो जाल्यार मागीर तो आनंद मनशाक परमनंट येता. म्हणून भक्ती योगाची गरज आसा. बरेचदा म्हणटा की अरे तूं सोमार पाळिना, तूं थर्सडे करिना, तूं अरे नॉनवेज खाता. म्हाजें एकदां एक रॅशनल उत्तर आसता तांकां की हांवें सकाळीं देव केलो, सकाळीं देवाक हांव पांयां पडलो, आता हेच्या नंतर हांव सबंदीत हांव हॅपी. काम कशें सकाळीं पुजा करप म्हणजे काम कशें. हय. सो कॅन आय मेक गॉड हॅपी? हो म्हाजो प्रश्न तुमकां सरळ. ना, पहिल्यांदा आमी सुजमून घेवंक जाय की पुजा करून आमी देवाक हॅपी करता काय कितें. देवाक हॅपी करपाक पुजा आसना न्ही ती. सारकें. तूं बॅलन्स जावपाक,
तुका ह्या जिवनाचो अर्थ करपाक आनी तुजो बॅलन्स मायंड जावपाक पुजा जावं हें सजमून जेन्ना करता आत्मा आनी परमात्मा एक आसा हें सजमून जेन्ना आमी अर्पण करता पुजा ती खरी पुजा नाजाल्यार पुजा करता टिंग 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 करता आनी बायलेक म्हणटा आगो च्या जाली गो टिंग 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 करता आगशा आनी खंय आसा ड्रायव्हर आयलो गो टिंग 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 करता आगो बायचें टिफीन भरलें गो एक्चुली कशें आसा पुजा म्हणटा पळय ही पयलीं हांवें तुमकां म्हटलें ही खूब वर्सांची साधना आसता पयलीं तुमचें मन जें आसा पळय तें पुजा करतना देवा कडेन कनेक्ट करप आत्मा कडेन परमात्मा कडेन मागीर एक स्टेज येता की सकाळी फुडें उठल्या नंतर बेडाचेरूच देवाची याद येवप ही सेकंड स्टेज बेडाचेरूच याद येवप मागीर एक स्टेज येता की तूं कितें करता कितें खाता जेवता कितें करता तें प्रत्येक फावटी देवाक सेंटर पॉयंट दवरप हो भक्ती योगाचो एक्स्ट्रीम पॉयंट सुरू जाता म्हणजे मागीर कितेंय करता तुज्या बरोबर बरें घडलें जाल्यार तूं देवाच्याच आशिर्वादान घडलें म्हणटा एक्स्ट्रीम पावलो तूं वायट घडलें तरी तूं म्हणटा देवाचें कितें तरी हेजे कडेन प्लॅनिंग आसा हेज्या फाटल्यान प्लॅनिंग आसा की ज्यो गजाली जर हेज्या फाटल्यान वायट घडलें जाल्यार हेज्या फाटल्यान कितें तरी प्लॅनिंग आसा अशें जर म्हणटलो परत आजची पिळगी कितें आसता वायट घडटाय ताका प्लॅनिंग आसता टाक्कूर क्रॉस करता आज म्हाका उलोवंक मेळना म्हणून तांचे क्वेश्चन जे खूब फाटी आयकल्या ते हांवूच घेता म्हणजे फॉर एग्जाम्पल खंयचेंय घर बांदतना घर बांदलें म्हणजे प्लॅना शिवाय जायना प्लॅन काडलो कीच घर जाता सो म्हाका एकटो असो मनीस मेळ्ळो एकदां डिस्कशनाक की पयलीं जाणटे खंय प्लॅन काडटाले तर पयलीं डायरेक्ट बांदताले सो प्लॅन पेपरार काडिनाशिल्ले पण त्या जाणटेल्याच्या तकलेन तो प्लॅन आसतालो हांगा देवार आसतलो हांगा डायनींग आसतलें हांगा हॉल आसतलें तकलेन प्लॅन आसतालो सो ताजो प्लॅन बांदताल्याक केन्ना कळच ना पेपरार नाच पण ताजे तकलेन आसा ताका सांगतालो अशें कर म्हणून ते कर्मी काम करपी लोक आसा ते म्हजो प्लॅन हांव चिंतता पण दुसरो जो जाता पळय तो गॉड्स प्लॅन देर इज ऑलवेज देवान आमच्या खातीर प्लॅन दवरलेले आसता तातूंत कितें आसता थोडे प्लॅन देवाचे आसता तातूंत थोडे आमकां हार्डशीप फेस करची पडटा हार्डशीप फेस करतना आमी त्या वेळार लायफ मिजरेबल जगता डेस्परेट जगता आनी जेन्ना तुका हे जे सगळे योग जर कळ्ळे सांख्य योग भक्ती युगान जर तूं आसा जाल्यार तो जो तुजेर प्रेशर डेवलप जाता म्हणजे हातून तुमी आयकलां आसतलें प्रेयर्सान प्रेशर डेवलप जाता म्हणजे कितें काम धंदो करतना तुका तें तुज्या मना सारकें जायना म्हणटकूच तूं मातसो इरिटेट जाता म्हणजे असो प्रेशरायज जाता सो प्रेशरायज जाता म्हणजे कशी गाडयेचें उदाहरण दिलें आतां गाडयेचें उदाहरण कनेक्ट करता हांव म्हणजे कसं आतां गाडयेक जर इंजीन तापतकूच जर कुलण तुवें घालूंकूच ना टायमार जाल्यार इंजीन सीज जाता वायब्रेट जाता तशेंच आमी यंग आसतना जर आमकां हे भक्ती योग सांख्य योग जर खबर ना जाल्यार आमी रागान सामकें वायब्रेट गाडी तापोवन वायब्रेट जाता आमी रागान वायब्रेट जाता सो हें जर आसत जाल्यार अशें भगवद्गीतेन जें आमकां कितें मेळ्ळां ज्ञान सांख्य योगाचेर मेळ्ळा भक्ती योगाचेर मेळ्ळा तातूंच्यान ताजेर अशें कृष्णा कॉन्शियस म्हणटा सो कृष्णा येता सदांच ज्ञान म्हणटा पळय भक्ती योग म्हणटा पळय जावं भगवद्गीता म्हणटा पळय इट इज लायक यू हॅव टू अपलोड अवर ब्रेन विथ ऑल दीस नॉलेज वेनेवर वी आर इन प्रॉब्लेम असो बुद्धी म्हणजे कृष्ण आनी मन म्हणजे अर्जून म्हणजे आमी कितें आतां रोखडेच वायब्रेट जाता म्हणजे अर्जून कसो कुरुक्षेत्राचेर वायब्रेट जालो न्ही रोखडोच भिलो जावं कडकडलो न्ही मागीर ताका कृष्णा येवन सजमयता आनी तो परत शूरवीर जाता तशेंच आमचें मन जें आसा आमच्या मनान तो अर्जून आनी बुद्धी म्हणजे कृष्ण आतां बुद्धीन जर सांगतलो जाल्यार आमच्या तकलेन जाय न्ही सगळ्यो गजाली भगवद्गीताचो कॉन्सेप्ट फीट जाल्लो आसूंक जाय काय ना सो तो कॉन्सेप्ट फीट जालो की आमकां बुद्धी सांगता ना हांगा रागड जावन उपयोग ना हांगा इरिटेट जावन उपयोग ना भुरगे जर मातशी हे जाली तापली जाल्यार रागार जावन उपयोग ना तांकां सजमून हें सगळें थंय शवरींग जाता मनाचेर आनी तूं बॅलन्स जाता एक्झॅक्ट सायंटिफीक रिजन इज दीस सो हो जो आसा पळय आजचे पिळगेक कळपाची खूब गरज आसा बरें हांव आनी एकूच विचारता तुमकां कसलोय मंत्र आसा आतां हांव कित्याक विचारता सॉरी हांव तुमकां इंटरप्ट करता बरेचदा आतां तुमी म्हटलें मंत्र कळना हांवें सुरेश वाडकराचो मंत्र लायला किंवा अजीत कडकडे लायला तो थंय गाता बाबडो आनी हांव आयदर बऱ्या मनान पांयां पडटा देवा समोर पांयां पडटा 5 मिनटां देवाक दिता ते पावतले म्हाका काय ते सुरेश वाडकर आनी अजीत कडकडेक पावतले तांकां ताजें कांय ना तांच्यांनी रिकॉर्डिंग केलें तें तुज्या घरान चलता पूण ताजो खरो उपयोग तुमकां सांगता न्ही जो भक्तियोगान तुवें म्हजे कडेन टिप्स मागले ताजोय खूब उपयोग जाता अशें ना की तें उपयोगी ना ताजो म्हज्याय लायफान खूब उपयोग जाला म्हणजे भुरगेपणान म्हणजे हांव पेरंट्सांक अशें सांगूंक सोदता की घरान एक पेरंट्सांनी वातावरण करचें प्रत्येक पेरंट्सांक कितें दिसता की आपले भुरगे हे स्पिरिच्युअल आसचे
दिसता काय ना रोहित बाब, दिसता काय ना. आज जर खंयच्याय पेरंट्साक तूं वचून मनाक हातल्यान टच करून विचारशी बाबा तुज्या भुरग्यांनी स्पिरिच्युअल अभ्यास केल्यार तुका कितें प्रॉब्लेम आसा, तो पेरंट म्हणटा पयलीं कर, ताका कर वचून स्पिरिच्युअल जावन कित्याक आणि हे खंयच्याय धर्मान खंयच्याय धर्मान. त्यामुळे ती जर घरान पयलीं जर सुरवात जातली जाल्यार ताका सुरवात जावपाक तें उपयोगी आसा भजन सबकॉन्शियस मायंडाक. मागीर तातूंत सकाळी फुडें उठाना फुडें घरान वातावरण तयार करप, पुजा करप, दिवे लावप, अगरबत्ती लावप आनी अभंगाच्यो सिडीज लावप, हातून वातावरण तयार जाता. हातून मनीस शोधाशोधी करपाक वता. आमी भुरग्याक तो भुरगो शोधाशोधी करता देवाचें मागीर कितें, देव म्हणजे कितें, थंय एक जिज्ञासा तयार जावन ती जावची पडटा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी भुरग्याक लोअर केजीक म्हणून घालता, क्रशान म्हणून घालता, तेन्ना ताका कांय शिकयना, फक्त ताका आमी मानसिकता तेजी तयार करता स्कुलान वचपाक फॉर्मेटान. म्हणजे सकाळी उठप, युनिफॉर्म म्हणून घालप, थंय बसप, चॉकलेटी दिवन ताका पावप पयलीं. ताका कांय कळना. भक्तियोग असोच आसा पयलीं. ते भुरग्याक कांय कळना. ताका एनवायरमेंट, येस, तुमी जे टिप्स मागले पळय तातूंतले पयले टिप्स हे पेरंट्सांनी जे व्हडले जे घरान लोक आसा, पेरंट्सूच म्हणना म्हणजे समज भाव, थोडे फॅमिली भाव हे व्हडले आसता, धाकटे बाकीचे भुरगीं म्हणजे भयणी हे तेजी भुरगीं कशी आसता भाव भयण. सो व्हडलो जो घरान आसा ताजो हो पयलो रोल आसा की ते भुरग्याक तयार करप. जशें आमी केजीक भुरग्याक घालता की तो फर्स्टाक वतकच तयार जावचो स्कुलाक वचपाक, तो थंय केजीक काय शिकना काय, तो क्रशान काय शिकना, तो वचपाचें फक्त मायंड तयार जाता. तशेंच भक्तियोगाचो पयलो टिप्स म्हटल्यार तातूंतल्यान हातूंतल्यान ह्या वातावरण म्हणजे कशें, सकाळी उठून दिवो लायलो, अगरबत्ती लायली, तो वास देवाचो, आनी तातूंत भजन्स जी कितें आसा प्रत्येक जाणां आपल्याक जे आवडटा ती लावची. आतां हांव कृष्ण भक्त म्हणून आमगे सकाळी फुडें उठना फुडें कृष्णाची भजनां चालू आसता. सो सगळ्यांनी तीच आयकची अशें न्ही. प्रत्येक साईबाबा आवडटा, गणपती आवडटा, कोणाचें आवडटा. फायनली कितें तें भजन आयकून मन प्रफुल्लीत जावंक जाय. दॅट इज द कॉन्सेप्ट. म्हणून तो तुमी म्हाका विचारलो अर्थ, परत ताजो फुडलो अर्थ आसा की त्या मंत्र जे ताणें म्हटल्या, ताणें जे शब्द म्हटला ताजो अर्थ कळ्यार बरेंच आसा. कळना तरी तूं त्या वातावरणान पावता आनी तुजी ती जिज्ञासा तयार जाता. देव हो खंय आसा, देव हो खंय आसा, आनी ही ताका जिज्ञासा जाल्या नंतरूच तो खरोच उत्तर. तुवें जर ताका चल देव खंय आसा सोद, हातून सोद, भगवद्गीतेचो बूक वळखूच ना, ताका ती ओडूच लागना. ताका ओड लागूंक जाय. आनी ती एकदां तुका रोहित बाब सांगता ओड लागपाकूच 5-10 वर्सां वता. ती आयकून मागीर 12 वर्सां जाता तेन्ना मागीर तो सोदपाक म्हणून वता. म्हज्या लायफान म्हाका ओड लागलेली किशोर अवस्थेचेर. पयलीं पेरंट्सान म्हणटा पळय ते घरान एनवायरमेंट तयार करूंक जाय, तातूंत ताजी जिज्ञासा वाडटली. ताज्या नंतर आजच्या पिडयेक इतले बरे सुंदर चान्स आसा जो आमच्या वेळार नाशिल्लो. आमकां आठवड्यान एकदांच तें रविवारचें लागतालें महाभारत. आतां ट्युबार तूं पळय तितलोच पार्ट पळय, आमकां नाका जाल्ल्योय गजाली पळोवच्यो पडटाल्यो. ते पळयल्या नंतर तुमकां दिसतलें की आनीक हातून कितें आसा मरे, आनीक हातून कितें आसा. व्हिडियो पळयात आनी मागीर तुमकां एक कॉन्सेप्टचो लक्षांत येतलो आनी मागीर वाचपाक सुरू करा. तात्पुरो अर्थ कळटलो आनी मागीर वाज येवचो ना. सो अशी ही जिज्ञासा. व्हिडिओ पळोवप भगवद्गीतेचेर, स्पिरिच्युअल व्हिडिओज पळोवप भगवद्गीतेचेर, गुरूंचे भाशणां आयकप, तातूंत तुजी जिज्ञासा तयार जाता. हातून तुजें फक्त तूं आध्यात्मीक जायना, हातूंत फक्त कन्वर्ट जाता, ओड निर्माण जाता आनी क्युरियोसिटी वाडटा आनी मागीर तें सोदप. लास्ट पायरी भक्तियोगाची म्हणजे तुका क्षणोक्षणी देव दिसपाक जाय. जशें की आज म्हाका कितें म्हज्या बरोबर बरें घडलें, म्हजे आजूबाजू लोक जे आसा, फ्रेंड्स आसा, सोयरे आसा, राजेशा कडेन उलोवंक बसलो की कितेंय घडलें जाल्यार कृष्णा ह्या तेज्या डिस्कशनान आसताच म्हणटा ते. इवन तुमी म्हज्या ऑफिसान येता, कितेंय जालें जाल्यार कृष्णा हो म्हज्या सेंटर पॉयंट. देन भगवान ईश्वर जेन्ना तुज्या लायफान सेंटर पॉयंट जाता न्ही रोहित बाब, देन यू हॅज शूड भक्तियोग. सेंटर पॉयंट क्षणोक्षणी याद येवपाक जाय. बरें जालें तेन्नाय देवान दिला जावपाक जाय, वायट जालें तेन्ना देवाचो कितें तरी हाच्या फाटल्यान प्लॅनिंग आसा. लेट मी फायट टू दीस. देवान म्हाका एक संदी दिल्या. चड भक्तियोगान गेलो की मागीर अशे लोक म्हणपाक लागले तुज्या फाटल्यान कृष्ण आसा. सो आतां इनफॅक्ट अशे लोक म्हणपाक सुरू केले की ताज्या फाटल्यान कृष्ण आसा, ताका कांय भंय ना. तशें कांय नासता. सो ते सदांच म्हणटा की तुज्या बरोबर आयलो की कृष्णाच्यो गजाली ऑटोमॅटीक खंयच्यान तरी तूं सुरू करता. आतां कित्या खातीर सुरू जाता की ते सेंटर पॉयंट न्ही. कितेंय जालें जाल्यार ते म्हणटा अरे तुजें बेस्ट जालां, तो प्रोजेक्ट बेस्ट. कशें सुरू जाता रोहित, प्रॅक्टिकली सांगता पळय. खंयी जेन्ना हांव भोंवता तेन्ना कोण तरी प्रेस करता. सो प्रेस केलो की कृष्णा कळ्ळें. सायंटिफीक रिजन हांव मुद्दम याद काडिना. म्हाका प्रेस केलो की मागीर हांव म्हणटा ना हें देवा खातीर जालें आनी मागीर तें तशें थंयच्यान सुरू जाता. हेका म्हणटा एक्स्ट्रीम भक्तियोग. सो आतां टिप्स
तुम्ही आता कितें काढले हातूंतल्यान टीप क्युरियोसिटी मन प्रफुल्लित मत प्रफुल्लीत राव. ओढ जावपाक जाय आणि मागीर ओढ तयार जावपाक जाय आनी दीसभर सकाळची 10 मिनटाची पुजा आसपाक जायना ती मागीर दीसभर तो तकलेन आसपाक जाय पयलीं तो 10 मिनटांनूच तकलेक येता तकलेन येता म्हणजे सकाळी पुजा करतना देव आयलो लक्षान मागीर देव आयलो लक्षान 10 मिनटां मागीर तो 2 वरां जावंक जाय मागीर तो 3 वरां जावंक जाय आनी एक्स्ट्रीम स्टेज म्हटल्यार प्रत्येक क्षणोक्षणी तुजे तकलेन देवाचें नांव आसपाक जाय नामस्मरण इम्पॉर्टंट आणि ताजे उपकारी उपकारी राव बी इम्पॉर्टंट आतां गरज आसा श्लोक जाणा जावपाची रोहित बाब सांग म्हाका मंत्र खूब जाय म्हणजे म्हाका याद काढली तितकेच पुरो पुरो न्ही म्हणजे ज्ञानेश्वरान जशी म्हटलेलें की देव तूं मंदिरान सोदूं नाका मनान आसा म्हण एक ते म्हाका तेजे अभंगातल्यो लायणी याद जाता मन हे मोगरा हरपुनी ईश्वरा म्हणजे मन आसा तुजें मोगरा हे देवाच्या पांया कडेन दवर हेजो अर्थ कितें की तुजें मन आसा तें देवाच्या हातान दी आनी ताज्याच खातीर सगळ्यो तुजे कडेन गजाली आसा इतल्या लेवलाक पर्यंत पावले न्ही तुमी जाल्यार तुमचो भक्तियोग कंप्लीट जालो तुमकां भरपूर मंत्र खबर आसूंक जाय तूं म्हाका जर विचारशी म्हाका सांगपाक लज दिसना रोहित बाब म्हाका मंत्र बी कांयच खबर ना आनी म्हजे कितले फ्रेंड सांगता तुमकां क्लोज फ्रेंड सामके श्लोक खबर आसा मंत्र खबर आसा पण कोविडान डिस्टर्ब जाले हांव मंत्राच्या अगेन्स्ट ना म्हणजे विवरान रॉंग काडचें हांव ताच्या अगेन्स्ट ना म्हणजे पाठ आसत प्लस पॉयंट हांव ना म्हणना हांगाच्यान म्हणप जाता हांगाच्यान म्हणप जायना एक्झॅक्टली म्हाका दिसता रोहित बाब इले भक्तियोगाक बद्दल तुमचे ट्रान्सफर जाता तो पांया कडेन ट्रान्सफर जावपाक जे म्हणूंक सोदता ते रोखडेच कॅच करता तुमी म्हणजे तोंडांतल्यान ते पाठ करून उपयोग ना म्हणून म्हाका आज मंत्र चड कळना श्लोक कळना म्हाका वायट कांयच दिसना कित्याक मंत्र जाणा जाल्ले लोक श्लोक जाणा जाल्ले लोक कशे त्रासदायक आहा हांवें दोळ्या मुखान पळयला आसा हांव अशें म्हणना की कोणें करचें न्ही आसा प्लस पॉयंट आतां ना म्हणून फाटीं रावचो न्ही भक्तियोगाक जे लोक फाटीं सरता म्हणजे आज विवरांक सांगपाक इतलेंच सुद्दां की खुबशे लोक आनी आमकां न्ही रे तें भक्तियोग बी तो आमकां न्ही जे कोणाक मंत्र बिंत्र येता बरे श्लोक बी येता तांच्यांनी भक्तियोगान वचप आमकां कितें कळटा दीस इज रॉंग अशें चिंतून फाटीं रावं नाका आमी बरेचदा आयकता कर्मयोग आणि कर्मयोगी आत्ता हितून भितर डिस्टिंग्वीश बिटवीन आणि इज देर अ थीन लायन येस थीन लायन आसा बट अर्थ एकच आसा पण लोक कर्मयोगी म्हणटा आणि कर्मयोग म्हणटा कर्मयोग म्हणजे कितें फळाची आशा धरनासतना काम करप थोड्या लोकांनी हेजो अर्थय चुकीचो काडिल्लो आसा तुमकां सांगता रोहित बाब एकटो मनीस म्हणजे तो आय डोंट नो तो म्हणजे देवाच्या अगेन्स्ट बी थोडे आसता न्ही नास्तीक लोक सो तर म्हाका ऑफिसान येवन म्हणपाक लागलो की अरे तूं भगवद्गीता कर्म बिलीव इन गूड कर्म अँड डू इट एवरी फळ मागीर ताका म्हटलें कर्मण्यवाधिकार अशें महाफलेशू कदाचन तो एकच श्लोक येता म्हाका उदळ येना म्हटलें हे इतलें संस्कृत आनी काय येना जाल्यार लोक मिसअंडरस्टँडींग जाय अरे हेकाय कळटा पण ओली पळयता अशें ना हें एकच येता सो त्यामुळे ताणें म्हाका क्रॉस केलो डायरेक्ट तशें जाल्यार तूं म्हणपा लागलो फळाची आशा धरिनासतना तो फ्लॅट म्हाका अर्द्या पयशांनी दी मरे म्हणपा लागलो टाकूर एटॅक म्हणजे त्या शब्दाचेर म्हाका एटॅक केलो ताणें बाबा म्हणलें तुमी पात्रांव म्हणलें तुमी हेजो अर्थ रॉंग काडला कर्मण्यवाधिकार अशें महाफलेशू कदाचन म्हणजे फळाची आशा धरनासतना काम करप हाजो अर्थ तुजें जें कितें आसा बिझनेस रिलेटेड किंवा तुजी नोकरी आसा हेजो पगार घेनासतना काम कर अशें न्ही तें तुवें रॉंग अर्थ म्हणल्यार रॉंग काडला अर्थ कितें आसा तर की फक्त पयशा खातीर म्हणून तो फ्लॅट हांव बांदना म्हणजे म्हाका हो फ्लॅट विकून हातूंतल्यान एक 100 रुपया येवचे ही म्हाजी भावना ना 100 रुपया येवचो म्हजो बाय प्रॉडक्ट 100 रुपया येवचे बाय प्रॉडक्ट तो पयलीं फ्लॅट बांदतना तिजें काम सायटीर वचप ती बरी डेकोरेट करप ताका लायटींग घालप इंटिरियर्स करून विकप फुल्ली फर्निश करप मागीर ते 5 वर्सां तेजी वॉरंटी दिवप हें कित्या खातीर आयलां स्वता सॅटिस्फॅक्शन म्हाका तें करपाक आवडटा बॉक्स कोणाक तरी ते दिवचे करतना म्हाका तें आवडटा आतां इतलें करूनय केन्ना लोक म्हणजे ते यस प्रोसेसान हांवें एन्जॉय करपाक जाय आनी तो कोण प्रोसेसान एन्जॉय करता पळय जें कितें कार्य तूं जें कार्य आसता ताका प्रोसेसान एन्जॉय कार्य जातना एन्जॉय जाता पळय ताका कर्मयोग म्हणटा रेस्ट ऑफ थिंग इज बाय प्रॉडक्ट जे लोक एप्रिशिएट करता बाय प्रॉडक्ट ताजे म्हाका इनकम येता बाय प्रॉडक्ट ना आणि ती स्वताचें कॉम्पिटिशन आसा आवर्जून केन्ना एकदा विचार करता की यू हॅव क्रिएटेड अ ब्रँड यू हॅव क्रिएटेड अ नीश फॉर युअर सेल्फ इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग ओन्ली बिकॉज ऑफ कर्मयोग तुमचें आन्सर मेळटलें ताका कर्मयोगान काम जालें म्हणटा हें कर्मयोगाचें काम आतां कर्मयोगाचें काम करता कोण राजेश तारकर कर्मयोगी जालो करणारो मनीस कर्मयोगी आहे प्रिसिएट करचो म्हणून सुद्दां जर तूं काम करता तरी पूण तूं कर्मयोगी न्ही तुजो इतलो शुद्ध काम जावंक जाय म्हणजे कशें तुजे सगळ्यो त्यो
बाजू गळून पडूंक जाय खंयच्यो पयशा खातीरूच. आतां कितें आसूंक जाय, कर्मयोगी जो मनीस जाला पळय तेजो सेंटर हे इनकम हे वचूंक जाय. म्हणजे आतां तुमी जे म्हणटात नोकरी करप तशें कशें करप, तर पगारा शिवाय नोकरी. आतां तूं नोकरी करता म्हणटलो सर पगारा शिवाय नोकरी कशी. हय, पूण फक्त पगार जर मेळूंक जाय म्हणून जरूच तूं नोकरी तितलेच लक्षान घेवन करता जाल्यार यू आर नॉट कर्मयोगी स्टाफ. कर्मयोगी स्टाफ कितें की पगार हो बाय प्रॉडक्ट. म्हाका हे करपाक दिला, कामान मन घालप, ते एन्जॉय करप, तातूंतच स्वर्ग सोदप, तेंच तर कर्मयोगाचें मॅजीक आसा न्ही. तेंच तर कर्मयोगी जालें की स्काय इज द लिमीट होच न्ही तो. मागीर तुका आडोवंक कोण शकना. आडयता कोण आमकां? कोण हाताक धरून रोहीत आमकां आडयना, आमकां डायलॉग आडयता. म्हणजे आतां तुज्या कंपनीन परफॉर्म करता, कोण तरी एक डायलॉग मारता, ते कितें रे तुजें तुका पडपाचो आहा मेमो, रोहीत डिस्चार्ज जालो. मागीर फुडें गेलो की तुका बरें इतले रात दीस तूं काम करता आनी पात्रांव म्हणटा तुजो परफॉर्मन्स सारको ना, तुजो मूड ऑफ जालो. मागीर आनी कितें तरी म्हणजे तुका कितें आतां तुवें ती नोकरी करता, आपल्याक पात्रांवान बरो म्हणूंक जाय, स्टाफान बरो म्हणून, म्हणजे तुका कितें आतां हे जे डायलॉग मारले की तुजी एनर्जी लेवल कमी जाता. इनफॅक्ट म्हणजे कितें जालें, कर्मयोगी ना म्हणून तूं सक्सेसफूल जायना. आतां तूं कर्मयोगी असलें हें तुका काय लागचें ना. सारकें आपले ऑब्जेक्टीव वेगळें आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. तूं लोक कितें म्हणटा तें तुका लागना. तूं तुजें काम एन्जॉय करता. काम एन्जॉय तुका जर तुजें फॉर एग्जाम्पल फाल्यां तुवें 10 रुपया दिले आनी 10 रुपयाची वस्त मेळ्ळी आनी मागीर तो शॉप बंद जालो, तुका कितें पडटा फरक? तुका 10 रुपया दिले, तुजी वस्त मेळ्ळी, शॉप बंद पडलो, तूं हॅपी आसता तुज्या लायफान. पूण थंय तुवें 10 रुपया दिले आनी तुका फाल्यां तो दुदाचें बॅग दिवपाचो आनी राती शॉप बंद जालें जाल्यार तुजो जीव वयर सकयल जाता. तुजो जीव वयर जाता. सो कर्मयोग हांगा लागता. म्हणजे तुजं काम करतनाच एन्जॉय जालें, म्हणजे कामाचें फळ तुका एन्जॉयमेंटान मेळ्ळो. आतां हे लोक जे कितें म्हणटा हो बाय प्रॉडक्ट. बरें, आणि एक पावले इंटरेस्टिंग पॉइंटार पावले सारके. परफेक्ट सर. देर आर टू इंडिव्हिज्युअल, वन इज डुईंग हेफ्टी डोनेशन बट ऑल्सो डुईंग मनी इन रॉंग वेज. whereas there is other person who is doing in the right way but he is not able to save anything. तो कांयच करपाक पावना. ह्या दोन इंडिव्हिज्युअल्सांक तुमी कशें पळयता? आजच्या जनरेशनाक हो प्रश्न आसाच की वायट कामान पयशे जोडून तो लायफ एन्जॉय करता मरे, आनी आमी हांगा सत्यान काम करून हांव टुकू मारुती घेवन वता मरे, अशें एग्जाम्पल अशें दिसता. सो त्यामुळे हो क्लियर जावप गरजेचो आहा. तुमी म्हाका क्वेश्चन विचारून खूब बऱ्याक केलें की लोकां पर्यंत हें क्लियर जावप हें गरजेचें आसा. अशें केन्नाच जावचें ना की देवाचें प्लॅनिंग इनबॅलन्स आसतलें. जशें एक्शन आसा तशें रिएक्शन मेळटा. एक्शन आनी रिएक्शन नेचराचो हो रूल आसा, लॉ आसा नेचराचो. एक्शन तशी रिएक्शन, ताजोच भाग हांव फुडें व्हरतां. तुमी म्हाका विचारलें तें की हें कशें बॅलन्स जाता, तर सिंपल वे बॅलन्स जाता. तूं जितलें बरें काम करतलो ताजो तुका हें मेळटलोच, फळ मेळटलेंच. ताका आमी फळाक साखर म्हणुया. जितलें काम तूं बरें करता तितली तुका साखर मेळटाच. पुण्य करप हातूंत साखर मेळटा. आतां पुण्य दान करूनच मेळटा अशें ना. तुजे कडेन जर पयशे ना दिवपाक, तूं कोणाक गरीबाक मदत कर, कोणाक अशें हेल्प कर. आनी तूं म्हणटलो आपूण खंय हेल्प करूचो, आपूण दीसभर कामार आसता न्ही. कामार सुद्दां तुज्या आजू बाजू कितल्योश्योच गजाली आसा ज्यो तूं स्टाफाक हेल्प करूं शकता. म्हणजे ताजें काम उरलां ताका हेल्प केलो, ताका कितें तरी खंय तरी बस चुकता ताका व्हरून पळय. सी आय एम नॉट कनेक्टींग पुण्य ओन्ली बाय गिवींग मनी. तूं पुण्य कलेक्ट करूं शकता बाय हेल्पींग. तें कोणीय करूं शकता. हांगा रोहीत बाब तूं म्हाका आडोवं शकना ना सर, आपूण सत्यान वागता म्हजे कडेन पयशे ना, हांगा आडोवं शकना. सो वेदर यू आर डुईंग दॅट चॅक, वेदर यू आर डुईंग इट चॅक. आमी त्या पुण्याक म्हणटकच जे पुण्य करता ताज्या बदलाक हांव कितें म्हणटा, देव साखर दिता. सादे भाशेन वचुया न्ही, सगळ्यांक सादे भाशेन व्हडले शब्द वापरले कन्फ्यूज जाता. साखर दिता देव. ओके, आतां रोहीत हो सत्यान वागून पुण्य कमायल्लो म्हणजे रोहिताकूय साखर मेळटा. आतां तुजो क्वेश्चन कोण आसलो, तो आड मार्गान पयशे कमयता आनी तो दान करता. तुम्ही म्हाका 100 ग्राम दिली, ताका 2 किलो दिली. अशें. आतां ताका ताजें जें कितें पुण्य केलां, ताणें जर लोकांक दान केलें, ताजें ताका पुण्य मेळटलें. देवाक इनबॅलन्स देव केन्ना आसना. ताणें जर दान केलें ताजें पुण्य ताका मेळटलेंच. म्हणजे ताका कितें मेळची पडली, साखर मेळचीच पडली न्ही. ताकाय साखर मेळटा, रोहिताकूय साखर मेळटा. आतां कितें जाता, हांगा फुडें पळय गणीत, हांगा लक्षांत गणीत घेवपाचें आसा. तें जे कोणें आड मार्गान पुण्य करून जी साखर जोडल्या पळय, ताका हेवी डायबिटीज दिता देव. म्हणजे साखर खाल्ली जाल्यार ताणें थंयच वचपाचो ताक करून. म्हणजे ताका साखर ती खावपाक मेळना. दिस इज फंडा. हो तूं हांव हाजेर उलयना, पूण बरेचदा पळयलाय. आनी हेज्या वेळार तूं मनीस आजू बाजू पळय रोहीत, म्हणजे जे आड मार्गान पयशे जे कमयल्या आनी तांच्यांनी पुण्य करून साखर एकठांय केल्या त्या मनशा, आनी ते पळय एग्जाम्पलां कितलींशींच आसा. सो आमी हांगा कोणाचीं नांवां घेवनाका. सो त्यामुळे हे फंडा जर लक्षांत येत
जाल्यार पुण्य सत्यान करत जाल्यारूच तेचो व्हॅल्यू. तूं जर असत्यान मार्ग करून जर पुण्य करपाक गेलो तुका साकर मेळटली, पूण ती खावपाक केन्नाच मेळची ना. बेस्ट एक्झाम्पल हें डायबिटीजचें. इतली हाय डायबिटीज दिता की साकर खाल्लो की यू आर नो मोर टुमारो जाता अशें, म्हणजे तुका वर्थ जाता ती. सो दीस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन बॅलन्सींग. देव आपलें बॅलन्सींग वेवस्थीत करता. आनी हे जे तिनूय योग आसा पळय, हाचो सारांश जर आमी उलोवपाक गेले, जे तिनूय योग जे आसा पळय, सांख्य योग, भक्ती योग, कर्मयोग, हे सारके सर्कल आसा आनी हाजीच बेज घेवन ते 18 खंड जाल्ले आसा. बेज हीच आसा. हांवें सगळ्यांचेर अभ्यास केला. बेज हीच आसा. मागीर ताजें रुपांतर आनीक फुडें क्षेत्राग्य योग म्हणजे तो सांख्य योगाचोच फुडलो भाग. म्हणजे सगळे जे फुडले भाग आसा हे ताजेच फुडलें वर्जन, डीपात स्टडी, ताज्या फुडली स्टडी. पूण बेज जशें म्हणटा पळय 1 ते 10 आंकडे आसा, 1 ते 10 नंबरांनी सगळे लाख क्रोड्स ऑफ नंबर्स तयार जाता. बेजीक कितले आसा आंकडे? 1 ते 9 आनी तो 1 0 धरून 10. तशेंच परम्युटेशन कॉम्बिनेशन एक्झॅक्टली कॉम्बिनेशन. तशेंच आमचें लायफ जर सुरळीत बॅलन्सीन वतले आमी, आनी भगवद्गीता हो प्रचंड आसा, हो केन्ना सोंपचोच ना. म्हणजे भक्तियोग बी हो लायफ टायम पर्यंत केन्ना सोंपचोच ना. बट हे तिनूय योग जर घेवन आमी गेले, सांख्य योग, भक्ती योग आनी कर्मयोग, हे तिगांयचे सर्कल, हे सर्कल जर आमच्या आयुश्यान, हे तीनच योग पुरो रोहित बाब. बॅलन्स लायफ जगपाक तीन. आनी ह्या आमकां कलियुगान तरी देवान खूब इजी केलां हें सगळें. म्हणजे तिनूय योग जर आमी हे मातशे फार स्टडी केले. हांवें लोक म्हणटा तुवें अभ्यास खूब केला, पूण म्हाका जर विचारचें हांवें कांयच अभ्यास करूना अशें म्हाका दिसता. पूण जें कितें आत्मसात केलें, जें कितें वाचलें आनी जें कितें व्हिडियो पळोवन शिकलो, मना पासून तें इम्प्लिमेंट करता. सो आज जर रोडंटाचे ऑडियन्स जर म्हाका पळयता जाल्यार इतलेच हांव टिप्स दिवंक सोदतलो. म्हाका तुवें टिप्स दी म्हटलें वदळ, तर टिप्स दिवंक इतलेंच सोदतलो की जें कितें शिकता भगवद्गीतेन, सांख्ययोगान, भक्तियोगान, कर्म, जें कितें शिकता, जें कितें 10% शिकल्या, 20% शिकल्या, आत्मसात कर, इम्प्लिमेंटेशन करा. इम्प्लिमेंटेशन इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. सादें रोहित बाब सांगता, तुका 100 एक्सरसायज खबर आसा. रोहित बाबाक कितले एक्सरसायज खबर आहा? 100. आनी म्हाका कितले आसा? 3च. सकाळी उठप, वॉकाक वचप, मातशे हात पांय हालप, इतलेंच खबर आहा. पूण तें हांव रेगुलर करता. आनी रोहित कितें करता? 100 खबर आहा, करत ना, उठत ना सकाळ. बेनिफीट रोहित बाब कोणाक मेळटली? कोणाक मेळटली? ऑब्वियसली तुमकां मेळटली. तीनच खबर आहा. 3 रेग्युलरली करता. तीनच एक्सरसायज खबर आसा. म्हणजे चड भरपूर तुका ज्ञान आसूंक जाय अशें गरज आसा गरज ना. जे आसा ते मनापासून करा आणि इम्प्लिमेंट करा. आनी हे तीनच पुरो न्ही योग. मोर देन इनफ. राजदीप बिल्डराचें फावंडेशन हे तीनच योग आसा. गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान ही कार्यावळ, हे मंथन, कृष्ण मंथन जे केलें, तितूंतल्यान म्हाका दिसता बेसीक जर कोणाक क्युरियोसिटी निर्माण करपाचो हो म्हाजो कॉन्सेप्ट आसलो आनी म्हाका दिसता वी हॅव अचीव्ड टू इट. आतां एक हांव व्हेरी ब्लंट क्वेश्चन विचारतलो तुमकां. आनीक उरल्या रोहित बाब क्वेश्चन? आनी एक उरता. एज अ बिझनसमॅन हांव तुमकां पळयता, नो डावट तुमी आपली लायफ एक्सप्लेन केली. एक बिझनसमॅना कडेन जेन्ना हांव पर्स्पेक्टीव पळयता तेन्ना एक आसता की तो एम्बिशियस आसता. ही हॅज टू बी एम्बिशियस ऑल्सो, आनी ताका इगोय आसचो पडटा. इगो आसचो पडटा. वॉट आय हॅव सीन इन अदर पर्स्पेक्टीव, इगो क्रिएट जाता आसतलो. हय, बिकॉज ते कॉम्पिटिशन आमी पळयता. तुमकां हांव एस्पेशली जेन्ना बिझनस वायज पळयता तेन्ना हाव डू यू डील विथ दीस एस्पिरेशन ऑफ एम्बिशन and a little bit of ego which develops over a course of time. ताकाय कसो अवॉइड करूं येता? these 3 things implement केल्यार it is perfect. 100%. तुमी जे विचारले म्हाका इगो, आतां इगो म्हणटा तो तयार खंय जाता? भरपूर कोणें तुका अशें प्रेज केलो, तुका दिसपाक लागलो की जगा पेक्षा आपूण वयर गेलो, तुका दिसपाक लागता की जगा कडेन जगवार ना आनी म्हजे कडेन जगवार आसता. तो इगो कन्वर्ट जावपाची गजाल न्ही. सो ह्यो जे तूं एचीव करता, जगा पेक्षा मातसो वयर वचपाक लागता, तेन्ना यू आर बाउंड टू हॅव इगो. आनी तो साहजीक आसा. आनी ते लोक म्हणटा सुद्दां की ते साहजीक आसा, पूण तुज्यान ना म्हणटा, समजे तोंडारूय म्हणटा, ते तुमी म्हाका म्हणत आसा ओदळच्या. सो कारण कितें आसा की ही बेज, हें जें सगळें वयर सरता, हें जें सगळें परत आमी थंयच पावता. गोवन म्हाका कितेंय जर आन्सर विचारतले थंयच पावतलो. म्हणजे तिनूय गजाली जर आसा म्हज्या लायफान जाल्यार हें हांवें केलां अशें हांव म्हणचोच ना न्ही. हांव सकाळीं सुद्दां प्रेयर्सान कितें करता रोहित बाब, की म्हाका तुमी इतलें बरें प्रचंड सुंदर लायफ दिलें. देवा कडेन प्रेयर्स कितें आसता म्हजी? प्रेयर्स वदर तुमी एक आयकल्याच, ती म्हणटाच, अश्यो खूब वेगळ्यो वेगळ्यो प्रेयर्स आसा. एक साद्यो, म्हाका मंत्रा काय ना, म्हज्यो ह्योच प्रेयर्स. सकाळी फुडें सादी आनी एक प्रेयर्स आसता म्हजी. आफ्टर मेडिटेशन हांव हे देवा कडेन उलोवप आसता. आय स्पीक वीथ गॉड. इन दॅट मायंड वचून देवा कडेन उलोवपाक लागता. हो भक्ती योगाचो आनीक फुडलो चरण. देन यू कॅन स्पीक वीथ गॉड. एक सायलंट तयार जाता तकलेन.
आनी मागीर तुका अशें दिसता की लेट मी स्पीक वीथ माय परमात्मा, आनी तूं मनान उलयता आनी तुका दिसता तो आयकता म्हणून. आनी तें एचीव केलें न्ही, ती एक आनीक स्टेज आसा, ती म्हाका आतां आयल्या इतल्या वर्सांनी, खूब वर्सांनी आतां ती स्टेज आयल्या. आनी तेन्ना हांव देवा कडेन म्हणजे आंग शिरशिरता उलयतना रोहित बाब देवा कडेन हांव सकाळी म्हणटा की इतलें बरें लायफ दिलें, इतलें बरें सुंदर मार्केटान नांव दिल्या खातीर कोटी 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 धन्यवाद. म्हणजे हें म्हाजें खंय तर म्हणजे तातूंत इगो तयार जायना. म्हणजे तुवें दिलां आनी तुवें म्हाका ह्या जगा पर्यंत इतलें लायफ दिलां म्हणून ताजें हांव सदांच न चुकता आभार व्यक्त करता, देवाचें न चुकता आभार व्यक्त करता. आनी अशें जेन्ना करपाक लागता तेन्ना इगो कसो येवं शकता त्या मनशाक. कित्याक पूण हांव इगो करूं, कितें कारण आसा म्हाका दिसत ना जाल्यार तें हांवें अशें एचीव केलां कशें. मे बी म्हणटा हांवें राजदीप केला येता उलोवपाक पुरतें, बट बॅक ऑफ द मायंड परत म्हाका खबर हांव म्हणटा खरें राजदीप म्हजी, पूण खंय म्हजी एक्चुअली ताजी हे बॅक ऑफ मायंड म्हजें चालूच आसता. म्हणजे तुम्ही एक कॅटलिस्ट हे सगळें करपाक. प्लॅन कोणाचो वेगळो आसलो, त्या परमात्म्याचो आसलो, आनी यू आर जस्ट फॉलोईंग द डॉट्स. बॅक ऑफ मायंड प्रत्येक हातूंत म्हाका शिकपाक मेळ्ळा. स्पिरिच्युअल बूक त्या खातीर म्हाका खंयच्याच रिलिजनाचे खंयच्याच आनी खरो आध्यात्मीक मनीस म्हाका तरी रोहित बाब दिसता की खरो आध्यात्मीक जाल्यार ताणें खंयच्याच रिलिजनाचेर टिका करप ना, तो खरो आध्यात्मीक अशें म्हाका दिसता. कित्याक तो आध्यात्मीक जर जालो ताका खंयच्या रिलिजनान तो सगळीं रिलिजनां एक्सेप्ट करता, जशें की हांव सगळीं रिलिजनां एक्सेप्ट करता. बायबलांच्यानी हांव शिकला. हय, पुराणूय तुमी वाचला. पुराणान अर्दें जाला, सगळें सुपूना, पूण पुराणांतली थोड्यो गजाली बायबलूय वाचला. तातूंत शिकलें की प्रेज द लॉर्ड चॅप्टर म्हाका खूब आवडलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड म्हणजे कितें बॅक ऑफ द मायंड तुका कोणेंय जर प्रेज केलो जाल्यार तूं इमिडिएट तें देवाक हें कर, सरेंडर कर. म्हणल्यार रोहितान सर तुमचो तो प्रोजेक्ट बेस्ट हा, सो यू शूड से इट ताज्या कृपेन जालो किंवा गॉड पीपल इज प्रेजींग युअर प्रोजेक्ट हा, यू शूड हें तुजें भितरलें बॅक ऑफ मायंड गॉड पीपल आर प्रेजींग युअर प्रोजेक्ट हा, ते प्रेयर्सान येवपाक जाय अशें जावपाक असो वायड विशय आसा रोहित बाब. सो रियली बट आजच्या दिसा येवन अशें म्हाका दिसलें रोहित बाब तुवें आमकां रिफ्रेश जावपाचो चान्स दिलो. म्हणजे खरोखरच अशें आज अशें आशिल्लें की ह्या दिसा जर म्हाका हें उलोवपाक मेळत आनी इच्छा खूब आसताली. एक्चुली सगळे आमचे प्रोग्राम जाता, 500 लोक आसता, सो त्या लोकां जरी ह्यो गजाली उलोवप कृष्णाचें म्हत्व सांगप मनान खूब इच्छा आसताली. आतां आमी हांगा होस्ट आसा म्हणटकच आमी दुसऱ्याक हाडून थंय प्रोग्राम करता आनी वयर आमकां रावता हें जुळनाशिल्लें. पण आज ती प्रचंड अशी संदी तुमी म्हाका दिल्ली आसा आनी हांव ह्या एक्चुली 500 लोकांक सांगपाक अशें चिंत्तालो आमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान. ह्या मिडियमाच्या माध्यम परत ही लॉर्ड कृष्णाचीच कृपा, तुका सुचलें कितें तूं आमगेर आयलो कितें आनी हांव जें हें लोकांक इतले दीस पळय प्रामाणीक इच्छा पळय रोहित बाब हांगाच परत शिकूंक मेळटा पळय. प्रामाणीक इच्छा दवरत न्ही देव पावता. म्हणजे प्रामाणीक इच्छा आशिल्ली न्ही लोकां पर्यंत हें गोकुळाष्टमीक सांगप. पूण तुमकां आतां हें सुचता म्हणून कितें आज तुमी ह्या कोवीड म्हणजे कोविडाक वायट कित्याक म्हणून ह्या पिरियडाक वायट कित्याक म्हणजे गॉड इज वर्किंग ऑन माय प्लॅन. म्हणजे म्हजी जी इच्छा आशिल्ली ती आज तुमी येवन हांगा रेकॉर्डिंग करून त्या 500 कित्याक हजारो लोकां पर्यंत पावली आनी हजारो लोक तातूंतल्यान बेनिफीट घेतलेच ऑफकोर्स. आनी जर हातूंतल्यान 5% सुद्दां घेवन जर लोकांनी भक्तियोगाक वचपाक सुरू केलें न्ही जाल्यार ती तुमचेर कृष्णाचीच कृपा जाली अशें हांव मानतलो. लोकांकूय कृष्णाचो आज आशिर्वाद मेळ्ळो. लोकांक कृष्णाचे आयज रायट दिसा जन्माष्टमी दिसा लोकांक कृष्णाचो बोध मेळ्ळो. म्हजें कांयच न्ही, ताजे कडल्यान शिकिल्लें आसा तें तुमचे पर्यंत पावयल्लें आसा. बरें, कार्यक्रमाच्या एंडिंगाक आय थिंक हांव जर एक बारीक काही लायन्स काडीत जाल्यार एक लायन वूड बी वर्क इज वर्शीप. म्हणजे म्हाका दिसता आवर्जून राजेश तारकार आनी राजदीप बिल्डर हॅज बीन फॉलोईंग. आनी जेन्ना वर्क इज वर्शीप म्हणटा आमी म्हाका दिसता ह्या कृष्ण मंथनाची कार्यावळ एक्चुअली भगवद्गीतेचेर जे उलोवप सुरू केलें तें आमी तुमच्या प्रेयरांतल्यान सुरू केलें. हांव राजेश बाब परत आवर्जून मागता की आमी हे कार्यक्रमाची हांगासर जे एंडींग आसा तें तुमच्या प्रार्थनेन करचें अशी म्हाजी नम्रायेची विनंती. खूब बरें दिसतलें म्हाका ताजी सांगता करपाक प्रार्थनेक. पूण कितें आसता प्रार्थना करतना दोळे बंद करप एक प्रथा आसा आनी खुबशे लोकांनी म्हाका खूब वेळार क्रॉस सुद्दां केल्लो आसा की कित्याक दोळे बंद करपाक लायता तूं प्रार्थनेच्या वेळार. तर आज लोक म्हाका विचारूं शकना म्हणून हांवूच ते लोकांचे क्वेश्चन सांगता की सांगन दिसता म्हाका दोळे बंद केल्या नंतर जें सांख्ययोगान तुमकां शिकयलां तें हांगा कनेक्ट जातलें. दोळे बंद करप म्हणजे मटेरियल वर्ल्डा कडेन तुजो कनेक्ट बंद जाता आनी यू गो टू द सोल वर्ल्ड. सोल आनी सुप्रीम सोल वर्ल्डान पावता. आतां दोळे बंद करून ते पावूं शकना, पावूं शकताय पूण तितले तुजे अभ्यास जाल्लो आसूं जाय. पूण आमी सर्वसाधारण मनीस, सो आमकां हेका डिस्कनेक्ट जाल्या शिवाय तें जायना. म्हणजे सोल आनी सुप्रीम सोल कनेक्ट ऑन जायना. सो पूण थोडे लोक एचीव करता दोळे बंद करून हें करता.
पण सर्वसाधारण लोकांक हांव सदांच प्रार्थना करतना दोळे बंद करून ती आयकची आनी मनान जे आपले देव आसा आराध्य आसा हाजी याद करची, चिंतन करचें, जेणे की तांच्या देवा कडेन कनेक्ट वतलो. सो आमी आजचो प्रोग्राम सांगत करतना सोंपयतना सांगता करतना प्रार्थना घेवन करया जशी तुमचे इच्छे प्रमाणे. सो आपापले दोळे बंद करा आनी आमी प्रार्थना सुरू करूया. आपापले देव आराध्य देवत आसा हाचें चिंतन करूया. जशें आमचे शरिराचे आई वडील आसता तांकां पांया पडून नमस्कार करून तांचो आशिर्वाद घेतात, तशेंच आमचे आत्म्याचे वडील आसता ते आमचे कडेन बॉडिली आकार घेवन उरना. तांकां पांया पडटले, नमस्कार करतले जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, तें म्हणजे योगीक प्रार्थना. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी आमच्या ईश्वराची परमात्माची आराधना करता, चिंतन करता, तेन्ना आमकां तांची अनुभूती जाता आनी आशिर्वाद मेळटा. आनी आमकां जेन्ना दोनी आमचे वडिलांचे, शरिराचे वडील आनी आत्म्याचे वडील यांचो आशिर्वाद मेळटा, तेन्ना आमी भायल्यान भितरल्यान भरपूर स्ट्रॉंग जाता. आनी ह्या कलियुगा पासून जो आमचो परत 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 मूड ऑफ जाता, डिप्रेशन जाता, प्रेशर डेवलप जाता, हातूंच्यान आमची मुक्तता जाता. आमी हातूंतल्यान आमची खरोखरच जर पळोवंक गेल्यार हातूंतल्यान आमची सुटका जाता आनी आमी ह्या कलियुगान सुद्दां सुखमय आनंदमय अशें जीवन जगू शकता. आनी असो हो सरळ सादो भक्तियोग घेवन आमी वर्सोन वर्सी हाजर जर अभ्यास केलो, हातूंतल्यान आमच्या आंगान कर्मयोगाचे बीज निर्माण जाता. आनी कर्मयोग जेन्ना आमच्या आंगान बीज निर्माण करता तेन्ना आमकां एक प्रचंड शक्ती मेळटा की आमी सत्यान काम करप आमकां कोणूच हालोवं शकना. आनी जेन्ना आमी सत्यान काम करता, कर्मयोगी जावन काम करता, तेन्ना अशें सदांच म्हटलें जाता की फॉर ट्रूथ स्काय इज द लिमीट. चलात तर आज सगळीं जाणां मेळून परत एकदां आमच्या आत्म्याचे वडील परमात्मा हांचे आठवणीन प्रेयर करुया. भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णं शरणं मम. ॐ कृष्ण नमो नमः. श्रीकृष्ण नमो नमः. जय जय कृष्ण नमो नमः. राधे कृष्ण नमो नमः. हरि ओम हरि ओम हरि ओम. शांति 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 शांति.